गांवकारांनो जायात जागे जायात जागे। आमचो दुसरो विशय आसा, सरकारान हरीश मेलवानी मायन ओनराक नोटीस दिल्या, कितें तें पळयात। HL नथुरमाल खणीचे नांवान लीज बाळगुपी हरीश मेलवानीक मायनिंग करतना लिजा भायर अतिक्रमण केलां म्हूण खण खात्यान नोटीस धाडल्या। 68 लाख रुपया डिपॉझिट करपाचो निर्देश ताका दिला। शहा आयोगाचे अहवालाच्या आदाराचेर ह्यो नोटीसी धाडल्यात। खण खात्याचे हे नोटीशीक कोर्टांत आव्हान दिवपाचें हरीश मेलवानीन थारायलां। 100 मायनिंग लिजींनी आपल्या शिमेपरस भायर वचून मायनिंग केलां अशें शहा आयोगान अहवालांत म्हळां। हाचे वयल्यान हे पयलीं खण खात्यान 100 लीज बाळगुप्यांक कारणां दाखयात नोटीसी धाडिल्ल्यो। कांय मिनेरांनी नोटीसीक जाप दिल्ली, पूण अजापाची गजाल म्हळ्यार आनीक खंयच्याच लिजीक खण खात्यान भरपायेच्यो नोटीसी धाडूंक ना। नोटीस कितें म्हणून दिल्या तर तुज्या लिजाचेर जी जमीन तुका दिल्या, जें रान तुका दिलां, हो राना भायलो मिनाचो वाठार तुका दिला आनी ताजे शिमे भायर तुवें वचून मीन काडला आनी ताका लागून तुका हो फायन घाला 68 लाख, तो तुवें फारीक करचो अशी म्हूण नोटीस दिल्या। मेलवानी कोर्टांत गेला। आतां भारतीय न्यायीक बांदावळी प्रमाणे हांवें जर तुजेर केस घालत ती हांवें सिद्ध करपाक जाय। हांव तुका फटींग म्हणून मागीर तूं आपूण फटींग न्हय अशें प्रूव करपाचें नासता। हांवें जर तुका फटींग म्हणलो जाल्यार तें हांवें सिद्ध करपाक जाय। सरकारान जर मेलवानी चूक केल्या, मेलवानीन अतिक्रमण केलां, एन्क्रोचमेंट केला अशें जर धरलें जाल्यार सरकारान तें सिद्ध करून दाखोवपाक जाय। आतां सरकारा कडेन डॉक्युमेंट आसा सिद्ध करपाक? आमचे माहिती प्रमाणे सरकारा कडेन डॉक्युमेंट कांय ना। सरकारान शहा कमिशनान जें कितें सांगलां तें धरून ताजेर नोटीस धाडल्या आनी ती नोटीस जर त्या नोटीसेचे आड मेलवानी कोर्टांत गेला, आतां तें फुडें चलतलें। आतां शहा कमिशनान म्हणलां तें कितें? शहा कमिशनान म्हणलां की बाबा गुगल अर्थ मॅप जो नकाशो गुगल अर्थान आमकां दिला, गुगल अर्थ चॅनल, ते चॅनलान आमकां दिला, ते वेबसायटान दिला, त्या मॅपा वयल्यान आमी ही जमीन सगळी पळयल्या, तातूंत तुका खंयची दिल्या, ताजी बॉर्डर आमी खंय आसा ती डिसायड केल्या, थारायल्या आनी त्या बॉर्डरीचे भायर तूं गेला अशें म्हूण त्या मॅपा वयल्यान आमकां दिसता। त्या मॅपा भायर, त्या नकाशा भायर ग्लोबल पोजिशनींग सिस्टम इन्स्ट्रुमेंट पळय आसता, इल्लोसो इन्स्ट्रुमेंट आसता, तो इन्स्ट्रुमेंट घेवन तातूंत कितें कितें तरी कॅल्क्युलेशनां बी करून मागीर ताजेर थोडो हिशोब हेवटेन तेवटेन करून ताजी मदत घेवन आमी थारायलां की तुवें अमकें 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 अतिक्रमण केलां। हें कोण म्हणटा? हें म्हणटा शहा कमिशन। आतां शहा कमिशनाचो रिपोर्ट मायनिंग डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकाराच्या मीन खात्याक तो रिपोर्ट गेला आनी तें मीन खातें कितें म्हणटा, म्हणजे इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स, मीन खात्याचो एक फांटो, तें कितें म्हणटा, शहा कमिशनान केलां तें बरोबर न्हय। शहा कमिशनान जें केलां अतिक्रमणां जाल्या म्हूण सांगता आनी बॉर्डर जी थारायल्या त्या बरोबर न्हय, तातूंत खुबश्यो मिस्टेकी जावंक शकता। कारण गुगल अर्थ मॅप, गुगल अर्थ नकाशो आनी ग्लोबल पोजिशनींग सिस्टम ह्यो दोनी गजाली ज्यो आसात त्या गजालींची मदत घेवन तुमी जर बॉर्डर थारायशात, एक मिनाच्या लिजाची शीम थारायशात जाल्यार तातूंत 10-15% मिस्टेक जावपाक शकता, 10-15% चुको जावपाक शकतात। आतां शहा कमिशनान कितें केलां, ते चुको बिको जातल्यो काय ना ठरयनासतना ते शीम खंय आसा ती थारायल्या, शिमे भायर कोण गेला तें थारायलां, शिमे भायर कोण कितलो गेला तें थारायलां आनी समजा 1 स्क्वेअर किलोमिटर भायर गेला शिमेच्या भायर, ते 1 स्क्वेअर किलोमिटरांत कितले मीन तुमी काडले जातले गेल्ले 5-6 वर्सां 7-8 वर्सान, तेंय बी कॅल्क्युलेट केला, ताजोय बी हिशोब लायला आनी तेंय बी मोलायला, ताजोय बी वालोर काडला। म्हणटकर मिनाचे खातें, मीन खातें भारत सरकाराचें कितें म्हणटा की जंय शिमूच सारकी करपाक येना, थंय तुमी एन्क्रोचमेंट कशें थारायतले आनी जंय एन्क्रोचमेंट कितलो जो थारावपाक येना जाल्यार थंय कितले मीन तुमी बेकायदेशीर काडले कशें थारायतले तें म्हणटा। आनी हे शहा कमिशनय बी म्हणटा, शहा कमिशन कितें म्हणटा, एन्क्रोचमेंट तुमी इतलो केला अशें आमी म्हणटात, तुमची शीम अमकी अमकी अशी म्हणटात,
तुमकां जर ते पटना जायत आनी एन्क्रोचमेंटा लागून बेकायदेशीर मीन तुमी कितले काडला ते अशें आमी म्हणटात, तुमकां जर हें सगळें पटना जायत जाल्यार तुमी तुमचो एक्सपर्ट थंय घालात आनी तुमी हिशोब लायात तुमी बेकायदेशीर कितले गेले ते. म्हणटा जर अरे सरकारी कमिटी नेमल्या, तुमी सांगपा जाय बाबा अशें जालां म्हणून. हे आमकां दिसता अशें जालां आनी तुमकां जर दिसता जाय तशें जावना म्हणून तुमी थारायात. हें कसलें म्हणपाचें, हें खंयचेच कोर्ट एक्सेप्ट करपाचें ना, मानून घेवपाचें ना. अशी शाह कमिशनान 100 लीज तपासल्यात आनी 100 लोकांनी एका लिजाक 1 मीन आसा अशें जर धरली, 1 मिनाची खाण आसा अशें जर धरली जायत, 100 खाणींनी कितलो एन्क्रोचमेंट केला ते शाह कमिशनान डिसायड केला. म्हणटकर मेलवानीची केस खंय पावता ती पळोवपा जाय आनी ती केस जर अशी खंय कोर्टान भायर उडयली, चड करून कोर्ट भायर उडयतलो जाल्यार मागीर गोंय सरकार कितें करता तें पळोवपा जाय आनी बाकीच्या लिजीचें मागीर कितें जाता तें पळोवपा जाय. जाता म्हणसर कावळे म्हातारे जातले, कितलीं वर्सां जातलीं. आमचो प्रश्न आसा तो म्हणसर कितें सुप्रीम कोर्ट वगी रावन गोंयांत मीन करपाक दिवचो ना. गोंयचें मीन जें आसा तें आमचे न्यायीक बांदावळीचेर अवलंबून आसतलें काय गोंय सरकाराचेर आसतलें, ह्या प्रश्नाचेर लोकांनीच विचार करचो पडटलो. हो जालो आमचो दुसरो विशय. गांवकारांनो जायात जागे. आमचो तिसरो विशय आसा दर डिसेंबर जानेवारी येता ती सनबर्न पार्टी. पळयात आमचो पर्यटन मंत्री कितें म्हणटात तो आनी मायकेल लोबो कितें म्हणटात तो. लोकल जे लोक आसा तांच्यांनी थोड्यांनी म्हाका बरोवन दिलां की बाबा ह्या फारा त्या टायमार करूं नाका, एक तर मागीर करा किंवा तो त्या वेळार हांगा नॉर्थ गोवा करिनासतना सावथ गोवा करा. आनी सावथ गोवाचे आमचे थोडे MLAs बी आहा तांचेंय म्हणणें आहा की असले इव्हेंट सावथ गोवानूय जावचे. ताका लागून आमी एक विचार केला की ऑलरेडी हाका कळयलां की जे इव्हेंट करपी आसा तांकां की ह्या वेळार तुमी हो सनबर्न हो इव्हेंट नॉर्थ गोवान करिनासतना सावथ गोवान करचो, जेणे करून आमकां सेक्युरिटी पुलीस फोर्स सगळें जें आसा तें वेवस्थीत नॉर्थ गोवा सावथ गोवा मॅनेज करून हो जो त्या वेळाचो जो सगळो क्रावड आसा हो मॅनेज करपाक बरें पडटलें. स्टेटमेंट ऑफ ट्युरिझम मिनिस्टर इज इमॅच्युअर. हांव ताका वायट म्हणना पूण इमॅच्युअर म्हणटा, कित्याक ट्युरिझम क्षेत्रान ताका नॉलेज ना. आमकां बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय ट्युरिझमाक. आमचो ऑनरेबल MLA आसा ताका कांय गोश्टी चुकल्या अश्यो दिसल्या आसतल्यो. जर ताका दिसलां जाल्यार ह्यो गोश्टी आसा. ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ BJP MLA ऑल्सो. मोर दॅन डॅट आय थिंक ही इज अ रिस्पॉन्सिबल नॉर्थ गोंयाचो आपलो प्रेजिडेंट म्हणून काम करता. म्हाका दिसता की ताका जर कितें आसा जाल्यार ताणें त्या रुमान बसून ह्यो गोश्टीचेर डिस्कशन करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. MLAन जे कितें आरोप स्वता म्हाजेर केल्या मे बी इमॅच्युअर्ड जावं हें आसा, हें ताका दिसलां आसतलें की हांव इमॅच्युअर्ड आसा आनी चलोवंक शकना. जाल्यार अवश्य ताणें आमच्या पार्टी प्रेजिडंट, पार्टीचे वरिश्ठ आसा, सरकाराचो वरिश्ठ मनोहरभाई पर्रीकर आसात, हेंचे कडेन मांडचें आनी इमॅच्युअर्ड म्हणून हांव आसा पळय हें तेंचे कडेन प्रूफ करून दिवचें, जेणे करून आमचे जे वरिश्ठ आसा हे वरिश्ठ तेजेर आमचे डिसिजन घेतलें. सनबर्न पार्टी डिसेंबराच्या निमाणे सप्तकांत जावपाची आसा वर्सा प्रमाणे. आनी आमचो पर्यटन मंत्री म्हणटा कितें अजून तांणी प्रस्ताव, खबर अशी की अजून तांणी प्रस्ताव धाडूना आनी प्रस्ताव तांकां आमी पत्र बरयलां की तुमी ओनो उत्तरेक करपाटे वचाचे दक्षिणेक करा. हिमालयांतले न्हंया भशेन तुमी उत्तरे कडल्यान दक्षिणेक चलात, म्हणजे नॉर्था कडल्यान सावथाक चला. सावथा म्हणजे खंय तुगेले केळशी नाल्यार बाणावले, कोलव्या, बेतालबाटी बी थंय सगळ्या. म्हणटकर तेवटेन आमचो मायकेल लोबो मातसो पिकार जाला. पिकार कित्याक जाला? कळंगूटच्यान बागांतल्यान ती सनबर्न पार्टी जर तेवटेन गेली, सावथा गेली जाल्यार तेवटेनच्या लोकांचे बिझनेस वतले. ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सींत लोकांचे बिझनेस वता म्हणटकर तो साहजीक पिकार जातलोच. पूण ताणें पर्रुळेकाराक इमॅच्युअर म्हणला. इमॅच्युअर म्हणजे तन्नो, जून, तन्नो अजून जून जावना. म्हणटकर
परोळेकार म्हणटा कितें, तुका जर दिसता आपूण मॅच्युअर जून जावना म्हणून तूं पर्रीकारा कडेन आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन कंप्लेन कर, बीजेपीच्या अध्यक्षा कडेन कंप्लेन कर, मागीर पळया कितें जाता तें. पूण तो मुख्य प्रश्न न्ही. मुख्य प्रश्न म्हणजे कितें, बीजेपी पार्टी जी आसा, बीजेपी पक्ष जो आसा तो विरोधी पक्षाची भुमिका करता आसतना सनबर्न पार्टी आड खुबसो उलयतालो. आमकां गोंयांत सनबर्न पार्टीची गरज ना, ताका लागून ड्रग पसरावतात, ताका लागून शिंदळकी पसरायतात आनी ताका लागून खुबसो भ्रश्टाचारी जाता. कारण खंयची सनबर्ना भशेन पार्टी करतलो जाल्यार ताका 7-8 सरकारी खातीं लागतात, तांचें परमिशन जाता, तांचें सहकार्य जाय पडटा आनी हें सगळें करतलो जाल्यार थोड्याच दिसां भितर तो खुबशे जादूची काणयो फिरोवच्यो पडटात. ह्यो जादूच्यो काणयो घेवन हे मुंबयचे, दिल्लीचे जाळवंडार येतात हांगा आनी रोखडेंच काम करता. खंयचे गोंयकारा कडेन इतलें फास्ट काम जमना. आनी हो जादू कसलो जाता तें तुमकां आमकां सगळ्यांक खबर आसा. पूण जर भ्रश्टाचार उणो करतलो आनी जर गोंयांत शिंदळकी उणी करतलो आनी ड्रग्सूय जर उणें करतलो जाल्यार ही सनबर्न पार्टी हांगच्यान धांवडावपा जाय. तुमकां सनबर्न जाय न्ही, म्हणजे वतान तुमकां आंग करपल्लें जाय, कात करपल्ली जाय. आरे मद्रासाक चलात, हांगचे परस 5-6 डिग्री चड आसता टेम्परेचर सदांच डिसेंबरांत लेगीत. आनी थंयचो मरिना बीच पळय आसा न्ही, तो हांगचे परस 3 पटींनी रुंद आसा. थंय चलात मरे, नाल्यार केरळाक खंय तरी चलात. भारतांत खूब कडेन सामकें कडक वत पडटा, गोंयचे परस कडक वत पडटा, थंय चलात आनी तुमची कात करपयात. गोंयांतच कात कित्याक करपा जाय? ही कात करपोवपाची गजाल न्ही, ही ड्रग्सांची गजाल, ही सोरो पिवपाची गजाल आनी ही शिंदळकेची गजाल आनी वातावरणाची गजाल. गोंयांत वातावरण बरें आसा, मातशें भारतांतल्या बाकी परस हांगा मातशें वातावरण वेगळें. आनी हांगा पिता आसतना आमी कोण असो करून पळयना तुका, ऑर पुलीस चड इंटरफियर करनात, हस्तक्षेप करनात. म्हणटकर भरपूर पिवपा मेळटा. ड्रग आनीक हेर सगळ्यो गजाली, हेर सगळे व्यसन पळय आसात न्ही, ताका एनकरेज करपाक ही सनबर्न पार्टी हांगा सगळे जगांतले लोक येता हे पार्टीक. आनीक अजून प्रस्ताव येवना म्हणटा पळय न्ही, अजून प्रस्ताव येवना, हें ना तें ना तें ना म्हणटा तें ह्यो कसली गजाल ही आतां? जर सनबर्न पार्टी 12-13 दिसांचेर आयल्या आनी सगळे जगांतले लोक हांगा येतात, सगळे भारतांतले लोक हांगा येतात, लोकांक तिकेटी बूक करपा जाय, हॉटेलां बूक करपा जाय, सगळें करपा जाय, जाल्यार अजून तुमी आमी परमिशनां दिवना म्हणून उपयोग कितें? हे कोणाक फटोवपाची गजाल? हातूंत कसलो गोलमाल चलता? हो गोलमाल कसलो चलता तो मुख्यमंत्र्यान पळोवपाचो आनी शक्य जाल्यार हे सनबर्न पळय आसा न्ही ते काडून उडोवपाचे आनी ते जे आमचे नॉर्थाचे आनी सावथाचे दर्या देगेवेले सगळे MLA आसा तांकां बरें करून समजावन सांगचे की BJP इन प्रिंसिपल इज ओपोज टू दीस. BJPन तत्व मानून घेतला आनी सदांच उलोवन दाखयलां की असल्यो पार्टी आमकां गोंयांत नाका आनी फक्त लोकांचे इल्ले धंदो मेळटा, लोकांचो इल्लो व्यापार धंदो वाडटा अशें म्हणून आमी हांगा व्यसनाक आमी हांगा आसरो दिवचे ना म्हणून, व्यसनाक एनकरेजमेंट प्रोत्साहन दिवचें ना अशें BJPन म्हणपाक जाय. जाल्यार मागीर लोकांचोय बी विश्वास बसतलो. नाल्यार दिसता कितें सांग, अरे काल हे अशें म्हणटाले मरे, आज हे कितें चल्लां? मागीर कोणी म्हणटा ना रे राज्य चलयतना तशें करचेंच पडटा म्हणून. ना, राज्य चलयतना तशें करचें पडना. BJP इज ए पार्टी विथ अ डिफरन्स अशें म्हणून सदांच म्हणटात न्ही BJPचे लोक. ते प्रवार करून दाखोवपा जाय, ते सिद्ध करून दाखोवपा जाय. हांगा जालो आमचो तिसरो विशय. आमचे आयचे विशय हांगाच सोंपतात. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया, पळयत रावात जायात जागे. देव बरें करूं. नमस्कार. करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावल्या वोगे, हड्ड्यातले इगळे आयज, हड्ड्यातले इगळे आयज, दगदगून जावं दी जागे, जायात जागे, गांवकारांनू जायात जागे, जायात जागे.